महारानात बसून पोळे आणि चटणेचो आस्वाद घेतना मेळपी उमेद वेगळीच असता। गोरवांच्या पाडव्याची ही परंपरा काय कडेन बंद जाल्या, मात दिवचल तालुक्यातल्या मये गावात अजूनही राखण्याची ही परंपरा चालू असा। आयज लेगीत गोरवांची पूजा केले उपरांत शेतकार महारानाचेर वचून पोळे, चटणी, मटण वा चिकनाचो आस्वाद घेतात। मये गावातल्या या परंपरेक शेकड्यांनी वर्षाचो इतिहास असा। राखण्याचो पाडवो म्हूण ही परंपरा चलत आयल्या। अजूनही शेतकार ही परंपरा पाळत आयल्यात। वर्षाप्रमाण ओंदूय शेनवारा सकाळी मयेच्या शेतकारांनी वण्यार वाठारांतल्या मळारे सुवातीचेर एकठांय बसून चटणी आणि पोळ्याचो आस्वाद घेतलो। ल्हान भुरगीं उमेदीन वांटेकार जाल्ली। पोळ्याचो आस्वाद घेतल्या उपरांत देवाक गाराणे घातले आणि शेतकारांनी खराची वाट धरली। भुरगे उमेदीन वांटेकार जातात देखून ही परंपरा फुडें चलतली अशी आस्त जाणट्या शेतकारांक आसा। हांव नवनाथ गोसावी मये केळबावाड्यासून हांगा मळार उलयतां। ही आमच्या जाणट्यांनी वर्सां पासून गोवर्धन पुजा करून भुरग्यांक आमच्या दाखयल्लें आहा की हांगा येवन पोळे खावपाचे, चिकन पोळे कितेंय हाडपाचें आनी भुरग्यांक दिवपाचें। त्याच प्रमाणे आमचे भुरगे आतां वर्सा येता, पोळे खातात, पुजा करतात, गोरवांक घेवन येतात आनी मजा करतात। म्हाका एक सांगपा जाता, ही तुमची जी परंपरा कितली वर्सां जातली परंपरेक ही म्हाज्या बापायच्या तेज्या बापायच्या अशी चालू आहा ती, म्हणजे शेकड्यांनी वर्सां जातली, अशीच चालू आहा ती। पण तुम्ही अजूनही उमेदीन आमी आजुनूय आमचे भुरगे तशे उमेदीन येतात। आता तुमच्या वांगडा बारीक भुरगे जे येतात न्हू, तुमकां ते बद्दल कितें दिसता? त्या बद्दल आमकां तेंचे उमेद येता की हे आमचे फुडें अशीच परंपरा चलयतले आनी अशी चलोवंकूय जाय ती। म्हणजे तुम्ही गोठ्यान गोरवांची गोठ्यान पुजा करून आमी गोरवांक घेवन वयर येता। वयर येता म्हणजे पहिली पासून पयली पासून हांगा हे जागेक कितें म्हणटा? हांगासर मळार म्हणटा, व्हडल्यार। म्हणजे तुमच्या वांगडा सगळे येता। अशें आमचे आनीकूय आसात, पूण हे आमी हे हांगासर करता। मळार येयल्या आमी केळबावाड्याले गोसावी समाज आमचो। अशेंच आमी दर वर्शी येता हांगासर पोळे खावपाक म्हणून। ह्या आमच्या जाणट्यांनी जी प्रथा चालू केल्या ती आमी आयज पासून ही फुडें सुद्दां चालू आसतली अशीच, आनी ही आमी चालूय दवरतले। आनी अंदू हे पळय इतले भुरगे येयले पळय, तुमकां दिसता फोटवाचेर युट्यूबार अशें चालू आसतलें। आनी आमी कितें पोळे हाडटा, जावं आयज चिकन हाडलां बरें, तेन्ना सगळे भुरगे येयल्या खावपाक। आतां हे जाल्या उपरांत आमचे हांगासले प्रोग्राम आमी घरा वचोन गोठे करता, गोठो घालता गोरवांचो, म्हणजे शेणाचो गोठो करता आनी काट्टांची बी ती गोरवां करता। तशें ही प्रथा पयले पासून चालू आहा आनी ही आजून पसून चालूच आहा, तशी चालू उरतली बीन ह्या फुडें। आनी अशी चालू हे भुरग्यांनी आमच्या ल्हान भुरग्यांनी दवरची ह्या फुडें अशें हांव म्हणटा। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।